होल्डार दवरलेले आमी तेजे रिन्यू करून नासले. आतां गव्हर्मेंटान लास्ट वीक कॅसिनो ऑपरेशनाक तांकां परमिशन दिले 1 तारखेच्यान कॅसिनो हे करपाक. तेतून हळूहळू थोडे कॅसिनो चालू जाले आनी आतां आमकां लोक विचारपाक लागले की बाबा तुमचे लायसन आसता ते कशें हें करता. आमचो ट्रेड लायसन पयलीं लोकांक कळपाक खातीर आमी फक्त ट्रेड लायसन दिता तेंच्या ऑफिसाक. तेंची बोटीक लायसन न्ही, बोटीक लायसन गव्हर्मेंट दिता. आमी तेंचे ते आनी आमचे सायनबोर्ड्स जे सायनबोर्ड्स आसा सगळे तेजे आमी तांकां चार्ज करता. आमी ते होल्डार दवरलेले लोकूय आमकां खूब जाण येवन मेळ्ळे टॅक्सीवाले आनी ते की आज पणजेन पयला कोविडाच्या पासून 7:30 जाल्या उपरांत पणजेन तुका सारकी डेड जाल्ल्या भशेन पणजे जाता. तेन्ना आमकां रेस्टॉरंटवाले, हॉटेलवाले जावं रिक्षावाले अशे खूब जाण येवन मेळ्ळे आनी तेंची एक रिक्वेस्ट आसली की तुमी कॅसिनो हें करूं नाका म्हणून. आमकां सद्या कोविडा खातीर इतके त्रास जाल्या, बिजनेसाक त्रास जाल्या, मातशें आमकां हेल्प करपा खातीर थोडो तेंप तर तुमी ते रिन्यूवल करा म्हणून. शेवट गव्हर्मेंटान तांकां एवरी तेंचे 6 म्हयन्याचे रिन्यूवल आसता. गव्हर्मेंट तांकां हें करपाक दिले. ऑलरेडी कॅसिनो थोडे स्टार्टूय जाले. आमी आतां अशें ठरयलां की तांकां सद्या जे होल्डार आसले तेंचे ह्या हेजे ट्रेड लायसन ते आमी ते रिन्यू करपाचें तेंचें ठरयलां. डिसिजन कावन्सील डिसिजन जाल्लें की तेंचे होल्डार दवरपाचें हें करचें न्हू. 11 तारखेक आमची कावन्सील मिटींग आसा, थंय फायनल डिसिजन जातलें. पूण आतां सद्या आमी कमिशनर आमी ठरयलां की तेंचे आमी लायसन रिन्यू करतले. त्या प्रमाणे तांकां फ्रेश एप्लिकेशनां दिवन जालें सगळ्यांक. तेंची आतां मिटिंगूय जाल्ली कॅसिनो वाल्यांची, सगळ्यांची मिटींग घेतल्या. मिटींग घेवपाचें तेंचें कारण जे ट्राफीक जे रातचे प्रॉब्लेम जाता. ऑलरेडी कांय जाण आमकां कंप्लेनी येवपाक लागल्यो की लोक स्टाफ तेंचे बायक 2 व्हिलर्स लोकांच्या दारान दवरता, डबल टिबल पार्किंग करता. तांकां आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आमी ऑलरेडी एजन्सी अपॉयंट केल्या, टेंडर जाल्ले आसा. आज फाल्यां तेंचो एग्रीमेंट जातलो. टोईंग ऑफ द व्हेकल 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर हेवी फायन आमी हें केल्या, मुद्दम हेवी फायन दवरल्या. कित्याक लोकांक मातशें चिमटो येवपाक खंयच्यान पार्किंग करची न्ही म्हणून. हेंच्यो 400-500 बायकी आसता 2 व्हिलर. त्या भायर तेंचे स्टाफाच्यो गाडयो 4 व्हिलर तांकां आमी ऑप्शन दिलां की EDC पार्ट ऑफ प्लाझा जे रातचो खाली आसता हेजेर हे पार्किंग एरिया थंय तुमी लाया म्हणून. दुसरो ऑप्शन दिला तांकां आमचें मार्केट पणजे मार्केटाचें अंडरग्रावंड पार्किंग आसा, थंय एक 50 गाडयो सुट्टा, थंय तुमी पार्किंग करा. रॉयल फुडाच्या ओपोजीट ती फूल ती पार्किंग एरिया रातची ती खाली आसता, थंय तुमी 2 व्हिलर पार्किंग करा. अशें करून तांकां आमी आतां तांकां सांगलां आनी तेंच्यांनी एग्री जाल्या. तेंच्यांनी तेंचे स्टाफांक ते सांगतले हांगा तुमी पार्क करा, रस्त्यार पार्क करूं नाका म्हणून. तो जो एरिया जी आसा ती तेंच्या सायडीक ती नो पार्किंग आनी नो स्टॉपिंग झोन. थंय कितें आसा थंय आतां हेज्यो सांगता हेज्यो बोटी ट्युरिस्ट क्रूज बोटी थंय चालूच येता. थंय लोक येतात, थंयच्यो गाडयो आसता. ते म्हळ्यार सगळ्यो गाडयो आमच्यो आसना. ते म्हळ्यार ते क्रूज बोटी थंयच्यान स्टार्ट जाता, थंय लोक ड्रॉप करता, थंयच्यान बोटी जेटी वयल्यान बोटी वता, तेंचे लोक हाडटा तेंचे दवरता. आमी तांकां सांगलां की आमचें रातचें स्ट्रीक हें आसतलें रातचें तुमचे फाल्यां आमी व्हेकल टोईंग करून वचून तुमी मागीर कोणाची जावं 4 व्हिलर आसूं, बस आसूं, कितें आसूं आमी ते हेवी फायन मारतले. तांकां लोकांक त्रास जावंक उपकारना. कॅसिनोचो प्रॉब्लेम पयलीं पासून जालो कित्याक की लोकांक घरांतल्यान भायर सरूंक मेळनासलें. लोकांच्या घरांत अशें जालें की गणपती सुद्दां पुजता आसतना गणपती भायर काडूंक मेळनासल्यो. कोण बरो नाल्या एम्बुलन्स हाडूंक मेळना, कोणाक उजो लागलो फायर ब्रिगेड हाडूंक मेळना. हेजेर आमी सोल्युशन काडलेलें. आमी तें स्ट्रीक लावलें. आतां कालच्यान पयच्यान सुरू जालें. परत तेंची पार्किंगचो इशू आसा. हो इशू आमी 1-2 दिसां भितर आमी सारकी स्ट्रीक रावन आमी इशू सॉल्व करतले. आनी लोकांक आमी एश्युरन्स दिता की पणजेच्या लोकांक कॅसिनो खातीर तुमकां कसलेच त्रास जावचे ना. हेजेर आमी मॅक्झिमम हें घेतलें. आमी आतां लोक थंय पयला तुमी ट्युरिस्ट येता भायर आनी भायर हें करता, खंय उबे रावता युरीन हें करता खंय. त्या खातीर आमी ते टॉयलेटूय बांदपाचें केलां. ते ममेट गार्डन आमचें आसा पळय थंय आमी एक 4 ब्लॉकाचें टॉयलेट. म्हणजे लोकांक कोणी भायर सरलो ना, कोणी टॅक्सीवाले आसा थंय रातचे लेट जाल्या उपरांत थंय सगळें हळशीक करता, तो मागीर घाण पडटा. तांकां आतां गार्बेज तुमी खंय भायर हाडून उडोवपाची ना. गार्बेज तुमचे आमी कलेक्ट करतले, सिस्टमॅटीक कलेक्ट करतले. लोकांक कसले त्रास जावंक जायना. ह्या कंडिशनाचेर आमी तांकां ट्रेड लायसनाची सगळी कंडिशनां आसतली, पार्किंग हें तें सगळें. लोकांक कोणाक त्रास जावंक जायना सगळी कंडिशनां घालूनच तांकां आमी 11 तारखेक मिटिंगेक पास करून मागीर तेंचे आमी ट्रेड लायसन रिन्यू करतले. आमी फायनल केलें कमिशनर, आमी फायनल केलें मिटींग घेवन. आतां आमी कितें ऑफिशियल आमी कावन्सील मिटिंगेक तेंचे आमी स्टॉप दवरलेले. म्हणजे आमकां आतां पावर म्हाजो पावर एकट्याकूच ना, म्हाका आनी कमिशनर पावर ना. आमी कावन्सील मिटींग घालून तें डिसिजन तेंचे आमकां हें करचें पडटलें की आमी ह्या वर्सा तेंचे रिन्यू करता.
जसे गव्हर्नमेंट 6 महिन्यांनी तांकां दिता पण आमी 6 महिन्याचे लायसन दिवं शकना आमी एका वर्साचे ट्रेड लायसन दिवं शकता ऑलरेडी गव्हर्नमेंटान दिलें गव्हर्नमेंटा कडेन आमची मागणी आसतलीच गव्हर्नमेंटाक आमी पयलींच आमी आमचो MLA बाबूश मजोरातान आमचो डिमांड आसलो की सगळे कॅसिनो हांगचे व्हरचे कॅसिनो हांगा नाका त्या हेजेर आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर मायकल लोबोन आमकां एश्युरन्स दिले की आपूण 2 पयलीं थंय व्हरता म्हणून आनी दोगांचो ती तयारी जाल्ली मागीर ते लोकांचो ऑब्जेक्शन कितें तरी इश्यू जाला आनी ते उरले त्या हेजेरूच आमी तेंचेर आमी फॉलोअप करत रावतले आमकां जाय सगळे कॅसिनो हांगच्यान व्हरचे थंय नाकात ह्या हेजेर आमी कायम आसा आनी ह्या हेजेर आमी गव्हर्नमेंटा कडेन फॉलोअप करतले बाबा हळू तुमी कॅसिनो थंयचे शिफ्ट करा थंयचे शिफ्ट करून खंय तरी तुमी दुसरे कडेन व्हरा ह्या आमची मागणी कायम आसतली हेजेर आमी फाटीं सरूं ना ह्या मागणी खातीर आमी परत आमी तेंचेर गव्हर्नमेंटा कडेन आमी फॉलोअप करत रावतले तुमची मागणी कायम म्हणटा सद्याच्या आनी थोड्या म्हयन्यांनी तुमचें इलेक्शन आसा एक तुमचो प्रॉमीस आशिल्लो लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो ना आतां पळय गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी लायसन दिलें गव्हर्नमेंटान जर लायसन दिवना जाल्यार आमी गव्हर्नमेंटान दिलें न्ही गव्हर्नमेंट आमी तुका पयलींच सांगलां आमचें लिमिटेड हें आसा आमी फक्त ट्रेड लायसन दिता म्हणून ऑफिसाक बोटीक लायसन आमी दिना आमी आतां बोटी ऑलरेडी सुरू जाले फाल्यां जर आमी समज दिलें ना फाल्यां तांकां आमचे लिगल आमकां हांकां सांगलां कितें ते डिफॉल्टर आसल्यार तुमी ट्रेड हें करूं तुका वॅलिड कितें आसल्यार तुमी तेंचें लायसन तुमी होल्ड करूंक शकना अनलेस गव्हर्नमेंटान तांकां परमिशन दिना जाल्यार फाल्यां कोर्टान वचून ते आमचे हेजेर स्टे हाडूंक शकता लिगल हें आमी लिगल एडवायजूय घेतलो तोय ऑप्शन आसा पूण आतां पळय बिजनेसमॅनाचेर चिंतूंक जाय तांकां त्रास जाता रस्त्याचे 7:30 सारके म्हणजे कोण आसनासले बरे भशेन तांकां सांगलां आमी लोकांक कसलेच त्रास जावंक जायना आमी एक टोटल कॅर घेतले आमी फाल्यां ट्राफीक पुलीस पणजेचो टावन पुलीस हेंची फाल्यां मिटींग आसतली तांकां सांगतले आमी रातचे सारके फूल तुमचें पेट्रोलिंग आसूंक जाय हे आमी सारकी काळजी घेतले की लोकल रेडन्स आसा तांकां कसले त्रास जावंक जायना आमी काळजी घेवपाची आसा मेयर आतां तेंच्यांनी 1 तारीखच्यान विदावट NOC घेनासतना तुमचें ट्रेड लायसन रिन्यूवल करनासतना जे चलयला तेंच्यांनी तेजेर तुमी फायन बी मारतले तुमचे टील डेट तांकां विचारलें आमी तुमी खंयचे म्हणटा आमी आजुनी ऑफिस आमचें चालू करूंक ना तिथनंच तर काम चालू आहे ना बोटीवर जातात तसे लोक ना ऑफिस चालू करूं ना ते म्हणून आमी आमचो भितरूच कावंटर दवरला थंयच्यान आमचे ते ऑफिसाक म्हटलं ते करूं ना ऑफिस आमी आजून चालू करूं ना आतां प्रत्येकाचें ऑफिस खंय आसा आतां एक एग्जाम्पल बिग डॅडीचें ऑफिस आसा मिरामार तेंचें हांगा ऑफिस ना ते ऑपरेट करता थंय तेंच्यानी लायसन घेतला थंय ते करता त्या लायसनाचेर तेंच्यांनी मागीर ते बोर्ड लावपाक ती एरिया तेंच्यांनी हें केल्या म्हणजे सायन बोर्ड तेंचे ते खंयचे ते ऑफिस तेंचे जेटीर आसा न्ही अर्दे आमच्या हेजेर अर्दे जेटीर आसा हय म्हणून तांकां सांगलें न्ही आमी म्हणून आमी तांकां आतां ऑलरेडी ते पळय आमी ते बंद करपा फाल्यां लिगल ऑर्डर्स खूब आसा लिगल आमकां क्लियर कट आमकां हें येवना आमी तेंचे लिगल ते म्हणल्यार जो पर्यंत गव्हर्नमेंट स्टॉप करना तो पर्यंत म्हणल्यार तुमकां लिमिटेड हें आसा तेन्ना आमी लोकांचे चिंतले बिजनेसमॅनाचे चिंतले बिजनेसूय जावंक जाय ना सारके लोक सगळे त्रासान पडल्या ह्या खातीर आमी ह्या वर्साचे आमी रिन्यूवल आमी तेंचे फाटले सगळे तेंचे कितें समज एरियर्स बी कितें आसात एरियर्स कांय ना कितें आसल्यार सुद्दां सगळें घेवन आमी तांकां दिवपाचें मेयर एक कळना तेन्ना एक बारीकसो वेंडर आपलो घेवन बसता तेन्ना CCTV वयता ताका फायन मारता ताका हॅरेसमेंट करता आनी तेणेन पयशे काडून घेता जाल्यार हेजी व्हडली हें चलयता तुमी हेजेर कांय एक्शन घेयना कित्याक ना आतां 1 तारखेच्यान सुरू जाला न्ही सपोज तांकां कितें आमी फायन मारूंक जाय एज पर आमी कितें इंट्रस्ट लावंक जाय ते आमी लायतलेच आतां पयलीं कितें आसतालें आमकां कितें सगळ्या कॅसिनोचे फक्त कितें 10 लाख कितें मेळटाले हांवें मेयर जावन तेंचे आमी सायन बोर्ड सगळे जे इलेक्ट्रिकल बोर्ड आसा हेंचे ते सगळे करून आतां 52 लॅक्साचेर हांवें हाडला रेट हांव मेयर जातकूच वाडयले हांवें हेवी रेट वाडयले आमी तांकां तेंचे स्क्रोलिंग बोर्ड आसा पळय तेंचे एडवर्टायजींग करपाचें तेचे सगळें पयलीं कितें सगळ्या कॅसिनोचे मिळून आमकां 8 लाख कितें रेवन्यू येतालो 8 लाख आनी 9 लाख आतां तांकां जवळ जवळ 52 लॅक्स कितें भरचें पडटा आमी रेवन्यू हें खूब वाडयला तांकां आमी हें करूं ना आमी सायन बोर्ड तेंचे स्क्रोलिंग बोर्ड पळय आमकां बाकीचे आमी वाडोवंक शकना त्या बोर्डाक वाडोवंक शकले तेंची आतां आमी लायसन फी हेजी हें फी वाडयली ट्रेड लायसन फी वाडयली तेंची आमी अशें करून तेंचे वाडयला आमी ट्रेड लायसन गार्बेज कलेक्शन सायन बोर्डचे म्हणजे वेगवेगळे जाय तांची बोर्ड सायजी प्रमाणे त्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेशन करून त्यांना हे केलें किती महसूल मिळतो 52 लॅक्स काहीतरी मिळतो सगळ्यांची मिळून
म्हाजो तो प्रश्न नाशिल्लो हांवें कितें म्हणलें ट्रेड लायसनाक तेणे विदावट ऑपरेट तेंच्यांनी स्टार्ट केलो बारीक वेंडराक धरत जाल्यार तेन्ना फायन बी मारून हे दोन ताका एक केलें तेजर म्हाका आन्सर मेळूना दिले तुका न्ही समज तेंच्यांनी समज एक इलिगल केला तेजे ऑफिस आमी कितें उबारून हाडूं शकना न्ही ना फायनीची गजाल म्हणटा फायन मारतले आमी कितें आसा ते आमी मारतलेच न्ही समज तेणे 8-10 दीस जाता आमी ऑफिशियल तेंचे रिन्युअल 11 मिटिंगे उपरांतूच जातले तोपर्यंत तेंच्यांनी ऑपरेशन तेंचें चालू आसा आतां सगळ्यो हे चालू जावना जाल्यार आमचो कितें एज पर कितें इंट्रस्ट आसा कितें तें आमकां फायन मारतलेच आमी But just one thing, what happens to your promise? प्रॉमिस आमी लोकांक आमचे प्रॉमिस कायम आसतले आमी ह्या promise म्हणल्यार फाल्यां election ना, ना, ना. गॅरंटी ना न्हू. आमी आमची डिमांड चालूच आसतली आज सुद्दां आमी सीएमाक मेळपाचे आसा 4:30 सुमार हांव आमचो MLA आमची डिमांड लोकांक People will ask you all, no? ना ना पूण गव्हर्मेंटा कडेन आमचे चालूच आसतले आमी शिफ्ट करसर आमी उगी रावपाचेच ना प्रॉमिस शिफ्ट कॅसिनो हे शिफ्ट जावपूच जाय हेजेर आमी ठाम आसा आमी हेजेर फाटीं सरपूच ना प्रॉमिस त्यांनी स्पेसिफिक 100 दिवसाचं दिलेलं Correct. असं नाही सांगितलेलं की केव्हाही काढले तरी चालतील स्पेसिफिक 100 दिवस दिलेले त्यांनी 100 दिवसात 100 दिवसाच्या आत आमच्या MLAने गव्हर्नमेंटकडे एश्युरन्स घेतलं होतं की त्यांनी पण एश्युरन्स दिलं होतं की आम्ही हळूहळू या बोटी आम्ही शिफ्ट करतो सर्व झालं होतं ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबोने डिक्लेअर पण केलं होतं की 2 कॅसिनो इथून शिफ्ट होणार म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ऑनरेबल मिनिस्टर कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरान 2 कॅसिनो व्हरता म्हणून 2 वेळा उपरांत उरताले आसले 4 हळूहळू करून ते आमकां गव्हर्नमेंटान सांगलें ते आमी शिफ्ट करता पूण तें जालें ना पूण तेचो प्लॅन आसा अजून तेचो शिफ्ट करपाचो प्लॅन आसा आमची ती मागणी कायम आसतली आमी आजूय मेळपाचे आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमची मागणी थंय आमी परत हें करतले आनी आमी ते हांगातल्यान सोल्युशन पयलीं आमी जे पार्किंग प्रॉब्लेम जातालो तो आमी ऑलरेडी सॉल्व केलो आसा आतां परत कायच्यान सुरवात तो आमी सॉल्व करतलो लोकांक थंय रावता तांकां कसले त्रास जावंक जायना हेजे केअर आमी घेतले बाब एके सायडीच्यान तुमी म्हणटा तुमची अजुनूय डिमांड आसा एके सायडीच्यान तुमी ट्रेड लायसन्स दिता ना, आतां- आयकाय एके सायडीच्यान तुमी लायसन्स रिन्यू करता थंयच्यान सारकें आसा हें पळय जे कोण आमचे कडेन येता ते पणजेकारूच जे कोण रेस्टॉरंटवाले येतात जे कोण हॉटेलवाले येतात जे कोण बिझनेसमॅन येतात ते पणजेकारूच ते कोण भायले न्ही ते कोण भायले येना पूण आमकां दोन्ही सायड पळोवंक जाय न्ही आज बिझनेसमॅन त्रासान पडला आज 8 महिने जाले लोकांक कोणाक बिझनेस ना कितकी दुकानां आमची तरी हांगा 70 दुकानांची लायसन कॅन्सल केल्या लोकांनी कित्याक भाडें भरूंक जायना स्टाफ परवडना गिरायक ना म्हणून आतां आमकां दोन्ही बाजू पळोवंक जाय हे कोण बिझनेसमॅन आहा ते कोण भायले न्ही पणजेन बिझनेस करता ते सगळे हे कोण कॅसिनो विकता कोणाचे वायन स्टोर आसा आनी कितें आसा जे कोण कॅसिनोक येता ते सगळे खेळपाकूच येता अशें ना ते आयल्या उपरांत ते हांगा शॉपिंगूय करता कपडे व्हरता शॉपिंग करता कपडे व्हरता अरे मागीर जातात न्ही सायड बाय सायड बिझनेस न्ही आज एक कस्टमर आयलो तो रिक्षेनूय भोंवता तो पायलटावरूय भोंवता सिटी पळोवंक जाय म्हणून तो कितें गाडयेन भोंवता असो ना ट्युरिस्ट टॅक्सी करून भोंवता हे सगळ्यांक गिरायक जालें आज ते सगळें बंद जाला पळय बिझनेस मातशें आज तुमी पळयलां कोण कॅसिनो विकता मागीर कोण वायन स्टोर आसा आज सगळ्यांक गिरायक जाता न्ही ही सगळी चेंज ह्याच खातीर आमी लोकांचे विचार करून आमी ठरयला पण तुमचेर आरोपी करतात हो विलिंगकर काल येयल्लो आनी म्हणल्यार ती तारा NGO ती तुमचेर आरोप करपाक लागली तुमचो खंय तरी हितून हात आसा डायरेक्ट आरोप आसा कोणेच दाखोवन दिवचे की आमचे खंय हात आनी पांय आसा थंय म्हणून हातूच न्ही हात आनी पांय सुद्दां कोणें आसा दाखोवन दिवचे आमकां आमी फक्त हे बिझनेसमॅनाक लोकांचे इंट्रस्ट लोक जे कोण रावता तांकां कसले त्रास जावंक जायना हें चिंतून कित्याक गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तांकां लायसन दिल्लें आसा गव्हर्मेंटान तेंचे 6 म्हयन्याक तेंची लायसन रिन्यू केल्लें आसा आनी आमकां ते लायसन 6 म्हयन्याक दिवंक जायना 6 म्हयन्याक दिवंक जाल्यार आमी 6 म्हयन्याचेच दिवपाचें आमकां ते एका वर्साची तेंची फी घेवंक जाय But are you not worried? Because आनी 4 महिन्यांनी election CCPचे आसा 4-5 महिन्यांनी इलेक्शनाक वयता तुमी and you will have to answer people तुजे वोटर्सांक आमी तेच खातीर सांगताली आमचे Government वोटर्स हे बिझनेसमॅनूय आसा सो तेणी तेंची शॉपां आसा तेंची टॅक्सी आसा तेंची रिक्षा आसा तेंची 2 व्हिलर हें आसा बायक आसा हें करपाक भाडें मारपाची हें आसा मागीर तेंची हांगा वायन शॉपां आसा तेंची हांगा कॅसिनो ड्राय फ्रूट्स विकपाची शॉपां आसा हे कोण पणजेकारूच ते वोटरूच आमचे तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला न्ही पूण आमी दोनी सायडीक बॅलन्सींग करून रावन कित्याक हे परमनंट न्ही गव्हर्मेंटान सुद्दां तांकां लायसन 6 म्हयन्याचीच दिला फाल्यां गव्हर्मेंटान कॅन्सल केलें आमचे आमी कॅन्सल करता 6 महिने कायम चालू आहे ना ते 6 महिने नाही ते गव्हर्मेंटचं डिसिजन ना त्याच्यावर मी काय बोलू शकत नाही
52 lakhs. 52 lakhs. ओके. बरें तें जालें. मागीर दुसरो इशू हय दुसरो इशू चालू आला मार्केटचे लायटीचे बिल आसा चड जालें. जवळ जवळ 8 कोटीचेर पावल्लें आसा. 7 crores आनी कितें 60 lakhs कितें जाल्लें आसा. एग्रीमेंट स्टार्ट करना तुमची आमी लायट कॅन्सल कट करतले म्हणून. तेन्ना आमी काल डिसिजन घेतला फाल्यां मार्केट कमिटीची म्हणजे आमची मार्केट कमिटीची मिटींग आसा की सगळ्यांचे जे GSI लिस्टा प्रमाणे जी नांवां आसा तेंचे आमी पयलीं एग्रीमेंट स्टार्ट करतले. दिवाळी जावन आमचे कडेन एप्रूव जाल्लो एग्रीमेंट ड्राफ्ट रेडी आसा. 30 वर्सांचो तांकां आमी एग्रीमेंट हें करता. रेटूय गव्हर्मेंटान एप्रूव केल्लो आसा. त्या प्रमाणे आज खूब जाण येवन गेल्या ते रेडी आसा सायन करपाक एग्रीमेंट. आनी हळू करून आमी जे आउटस्टँडींग आमचे बील आसा आतां वन टायम सेटलमेंट येतकच आमकां कितके कमी करूंक मेळटा पळयतले आनी आमी ते बील आमी ते बील आमी पे करतले. ते पे करपाक आमकां थंयच्यान रेवन्यू येवंक जाय. आज गव्हर्मेंट आमचो DMA आमचो रेवन्यू चीफ मिनिस्टर क्लियर कट सांगला तुमी जर हे रेवन्यू हाडपाक जर तुमी स्टार्ट करना जाल्यार तुमची लायट आमी डिस्कनेक्ट करतले. ह्या खातीर आमी काल अर्जंट हें घेतला. फाल्यां अर्जंट मार्केट कडेन मिटींग दवरल्या आनी लोकांक मार्केटांतल्या लोकांक अपील करता आमी की तुमचे जे फाटले आउटस्टँडींग आसतले तुमकां इन्स्टॉलमेंट मेळटलो जे कितें आसा ते जे तुमची शॉपां जाल्ली आनी आमचो रेट कितें आसा तो. आनी जो एग्रीमेंट सायन जातलो तो मार्केट एज पर PWD प्रमाणे जातलो. तुमी फुडें या सगळे तुमचे आनी जी कोण GSI लिस्टार नांवां ना ती आमी सगळी गव्हर्मेंटाक धाडटले आमी आनी गव्हर्मेंटाक अप्रुवल करून तेंची आमी सायन करतले. म्हणजे तो हे जो रेवन्यू पार्ट ऑफ मार्केटाचो आसा तो बंद जाल्लो आसा तो आमी हळू करून दिवाळी पासून आमी ते स्टार्ट करपाचें आसा. जुलैपासून होणार होतं हे जुलैमध्ये ना जुलैमध्ये होणार होतं पण कोविडमुळे सगळं धंदाच बंद पडला. आम्हाला पण वाटलं की आम्ही त्या सही करण्यासाठी एग्रीमेंट साईन म्हणजे काय फक्त सही करण्याचं नाही पैसे पण यायला पाहिजे. रिपोर्टाचे किती इश्यू झाला तुमचा रिपोर्ट सबमिट केला पाहिजे तो रिपोर्ट दौलत हवालदार न्ही हो अगरवाल म्हणून आम्ही GSI लिस्टाची नांवां आसा ऑफिशियल माझी नांवां आसा. आतां समज एक 500 शॉपां आसा 500 समज 200 आमकां ऑफिशियल आमी 200चेच सायन करतले पयलीं आनी बाकीची नांवां आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. गव्हर्मेंटाक कित्याक ते इतकी वर्सां ते आसा ते आतां जवळ जवळ ते आतां 17, 15, 16 वर्सां ती शॉपां ते आसा ते आमकां ते आसा जाल्यार तांकां कितें मार्केट रेट जावं कितें आसा गव्हर्मेंटा डिसिजन प्रमाणे मागीर तेंचे एग्रीमेंट सायन करतले. एग्रीमेंट सगळ्यांचे सायन जातले पूण जे कोण पयलीं लिगल सारके लिस्टाचेर कोण आसा थंय तेंचे सगळ्यांचे पयलीं स्टार्ट जातले. आनी ऑलरेडी कितलेच लोक आतां येवन मेळून गेल्या. आमी तांकां दिवाळी आमी तांकां ड्राफ्ट दिला आमचो गव्हर्मेंटान एप्रूव केल्लो ड्राफ्ट दिला तांकां स्टॅम्प पेपरूय आमी हाडूंक लायल्या आनी दिवाळी दिसांनी आमी इमिडिएटली हे एग्रीमेंट आमी सायन करतले. आं जवळ जवळ ते 600 शॉपां आसा. ती जी लिगल आमकां मेळटा नांवां जी आसतली ती आमी लिगल म्हणजे लिस्ट आसा. लिस्ट कितले राफली कितले लिगल आसा तेणें काल कोणाक भाड्याक दिला तेजेर आमकां काय करूंक जाय. आतां कोण नांवां आसलेले पळय ते कोण आसा पळय ती तुका सांगता सगळो तो इशू आसा. हो पयलीं आमी स्टार्ट तरी करुया खंय तरी स्टार्ट जावंक जाय. त्यामुळे आमी ते लिगल कोणाक तेंची पयलीं स्टार्ट कर. लिगल म्हणजे अशें न्ही की ते इलिगल न्ही पूण तेंच्यांनी कोण फॅमिली दिला कोणाक दिला ते आमी फायंड आवट करून मागीर तेंचे गव्हर्मेंटाक धाडटले आमी मागीर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवनी कितें करपाचें. आमी डेडलायन आसा न्ही आमी आतां काय करणार आहे आतां स्टार्ट करणार आहे आतां नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत एक डेडलायन आहे सायन करण्यासाठी. नंतर आम्ही सांगितलं आहे प्रत्येकाची नाही तर कोणी समजा आम्ही जे लिस्टवर नावं आहे आणि कोणी समज करू ना जाल्यार तेंची आमी लायट बीट मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हे करून लायट बी आमी आमकां तो पावर आसा डिस्कनेक्ट करपाक तेंची लायट बी कित्याक शेवटी हेजे व्हडले ह्यूज अमावंट 7 कोटी आमी अशेंच भरूं शकना आमचे ट्रेजरींतले आनी तांकां आमी अशेंच फ्री सोडूंक शकना. फाल्यां ते मेंटेनन्स आसा आमकां लायट बील आनी परत सगळें आसा त्या खातीर आमी आतां एक टायम हाडलो आसा की एग्रीमेंट जावन मार्केट हें सगळें सेटल करपाचें. गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडल्या फाटल्या दिसांनी पेमेंट चार्जीस ते तितून मायनस करून कितले पे करचे पडटा. अजूनय तेंची ऑफिशियल येवंक ना. आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ही कडेन उलयलां
तो म्हणलो वन टायम सेटलमेंटाचे हे येवन न्ही ऑफिशियल त्या प्रमाणे आमकां कितके कमी जाता. आज आमचें बिल 7 crore 40 lakhs जालां काय 60 lakhs आयचे डेटीक. आमकां आतां कितके हें जाता आमकां 34 lakhs म्हयन्याक आमचें ओरिजिनल बिल आसा 35,000 येता. करंट बिल जे आसता पळय 35,000 तेजे 20% इंट्रस्टूच लागता 7 कोटीचेर हें 14 लाख काय हें 20% म्हणल्यार कितके जाले 7 कोटीचेर. पण एक सांग म्हाका 600 शॉप्स म्हणटा तुमी. शॉपाक इंडिविज्युअल मिटर आसा हय, ते बारीक individual करता. meter आसा. हे ही लायट जी आसा ती पॅसेजीन अंडरग्रावंड पार्किंग आसा ती हे भाजी बिजी विकता पळय सोप्यार बसता पळय तांकां आमी वयर लायट तुमी ते घातल्या. सोपो सगळे टेंडर घेता न्हू तुमी. सोपो घेता आमी फक्त सोपोच मेळटा ती सोप्याचेच पयशे आमकां आनी थंयचो आनी कांय रेवन्यू मेळना. पण हाऊ लॉंग इट विल टेक टू क्लियर ऑल दिस मेस फ्रॉम द पेंजे मार्केट. स्टार्ट करता न्ही आमी दिवाळी जाल्या पासून एग्रीमेंट स्टार्ट start करता. करीता. मागीर तो टायम येवन कोविडा खातीर आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना. फाल्यां समज एक तूं एक जर व्यापारी आसलो तुका कांयच गिरायक जायना तुका आमी गोलाक धरून हाडून बसूंक शकना बारा मार रे सायन म्हणून तूं मारतलो आसलो तूच म्हाका रिप्लाय कर. तूं एक आसलो तूं नाही तूं एक धर तूं थंय आपूण एक शॉप पण ओनर पांय जाल्यार तुमी तूं मारतलो आसलो जुनान जेन्ना कावन्सिलर एश्युरन्स मेयर एश्युरन्स दीत म्हाका दिना तुमी लोकांक दिता एश्युरन्स. हांवें तुका सिंपल क्वेश्चन केला समज एक तूं शॉप ओनर आसलो आनी तुका आमी जुनान कोविडाच्या टायमार तुका आपूण हांगा वचलो मार एग्रीमेंट सायन तूं म्हाका कितें रिजन दिता बाबा बिजनेस तूं सांगतलो आसलो. गॅरंटी कोणे हाडल्या सांगल्या तुमीच सांगल्या न्हू. अरे आमी सांगना. तू सांगतो आसलो बाबा आमी कोविडा टायमार आपलो बिजनेस आपल्याक थोडो टायम दी अशें करून कोविड आतां आयला. तेच ह्याच तूं आतांचेच उलयता. आनी इतल्या तेंपाचेर जाला पळय ते. इतके तेंपाचो हांव आयल्या उपरांत आमी गोवोरमेंटाक एग्रीमेंट धाडलो. एग्रीमेंट ड्राफ्ट एग्रीमेंट एप्रूव करून हाडलो आमी आमकां जागो कॅबिनेटान जो हेल्थाचो आनी जो PWD जागो आसलो पळय तो आमच्या नांवार अजुनूय आमकां ऑफिशियल लेटर मेळूंक ना. एग्रीमेंट सायन करतलो जाल्यार आमी आमचे फॉर्म डीचेर आमी ओनर आसूंक जाय ते अजुनूय जावंक ना. हितून एक डिले आसा आमी फॉलो करता DMA कडेन फॉलो करीत आसा. आतां फायल हेल्थ डिपार्टमेंटान केला हेल्थ डिपार्टमेंटान जेन्ना सर्वे प्लॅनाचेर आमचें नांव लागतलें फॉर्म डीचेर जेन्ना आमचें नांव लागतलें तेन्ना आमी एब्सोल्यूट ओनर जातले कार्डाचेर. आमकां ऑफिशियल एग्रीमेंट सायन करपाक व्हड डिले हें आसा तें समजून घेवचें एक आमी. प्रश्न आसा तुमी तो पयला खबर ना म्हाका तुमचे ते भितर ते शॉपार रेंटाक दिला तुमी CCPन दिला एका शॉपाचे 2 शॉपां करून ती भाड्याक दिल्ले गेल्या तेजेर कितें तरी इन्क्वायरी केला तुमी. तें म्हणून आमी कितें आतां एग्रीमेंट सायन केल्या उपरांत हें सगळें कळटलें आमकां. आतां आमकां शॉपां कितकीच बंद आसा लॉकडावन मारलेलें आसा आमकां मागीर लॉक फोडपाक रायट ना. फाल्यां तर समज माल आसा फाल्यां आमचे चोरीचो घालतलो. जेन्ना एग्रीमेंट करपाक येतले जेन्ना सगळे येतले कोणाचें कोरोना तेंचे जेन्ना आमी सर्वे करून वतले पळय तेन्ना आमकां कळटलें न्ही बाबा तूं कित्याक घेवना शॉप म्हाजे खाली तेन्ना आमकां कळटलें न्ही. आतां कांय करना तें कांय कळना आमकां सगळें तेन्ना सगळें कळटलें कोण इल्लीगल लीगल जावं कितें तें सगळें कळटलें कोण शॉप कितें आसा कोणें लोक मारून दवरला शॉपार हें सगळें कळटलें. हेजेर आतां आमी सोल्युशन काडटा आमी सद्या चालू आसा. ओके थँक्यू. थँक्यू. आणि आता कितें शॉप घेवपाचें म्हणजे